मोगाळ भावा भयणीनो मोंती मायेच्या फेस्ताक तयारी जावन नोवेनाचो आज 9वो दीस 11 दीस आयच्या दिसा मोरयेन आमकां दिवचो संदेश भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावंक ती आमकां आपोवण दिता। मोरी एका कुटुंबांत जल्मली आनी तिच्या वडिलांक ती खाल जाल्ली। तशेंच ती जुजे आनी जेजू बराबर जियेतना तिणें तेंच खालपण विधेयपण ते भुरग्याक शिकयलें। विधेयपण जावन आसा एक वर्तो शेगूण, कित्याक म्हळ्यार एक इंग्लिशान सांगणी आसा, ओबिडियन्स इज बेटर दॅन लॉ। आनी नियमां आनी शास्त्र्यांनी जुदेवांनी आनी परिजवांनी पाळिल्ली, तरी पूण देवा तावन ते पयस आसले। विधेयपणा वरवीं ते देवाक लागीं जावनात, पूण जेजू बापाक विधेय जालो आनी मोरी देवाच्या कुशेक काल्तिमान देवाच्या कुशेक ती विधेय जाली। विधेयपण एक वर्तो शेगूण म्हण हांवें सांगलें, तें भुरग्यांक आमी शिकोवंक आसा। मोरी आज आमकां तेंच शिकयता। आपणाच्या जिवितांत तिणें कशें देवाच्या कुशेक हांव जावन आसा, सोम्याचे चरण दशी म्हणून तिणें सांगलें, जबाब दिली, तशेंच ती जियेली। इतले कश्ट आकांत येवन ती देवाक विधेय जाली आनी जेजू बाळकाकी विधेय जावंक तिणें शिकयलें। देखून जेजूय बापाच्या कुशेक तो काल्तिमान घालता आनी क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जाता। आज आमी हो संदेश मोरयेतावन घेतना जिवीत दिल्ल्या आपल्या जल्मदात्यांक भुरग्यांनी दिवची वर्ती खाणीक जावन आसा विधेयपण म्हणलें उडास करया। विधेयपण म्हळ्यार वडिलांचें उतर आयकून तांणी सांगिल्लें करचें मात्र न्ही, बगार तांच्या उतरा फाटलो हुस्को आनी मोग आटापून आसा म्हणलें उडास करया। वडिलांक विधेय जावनचो हरी एकलो तांकां मान दिता, गौरव पाठयता, तांची सेवा करता, तांचें जतन घेता, तांचें बरेपण आशेता। याजक आनी धार्मिकां विधेयपणाची एक आंगवण करतात। आपल्या बिस्पाच्या समोर व्हडदी वेळार एक याजक जातलो, दिक्षा घेतलो, विधेयपण बसयता। तशेंच धार्मिकां तांच्या वडिलांक समोर विधेयपण बसयतात। ती एक आंगवण, पूण आंगवण मात्र न्ही, तें जिवीतच विधेयपणाचें जावंक जाय। तवळ वर्ती बेसांवां तांकां तांच्या देवाची बेसांवां तांच्या मरिपांत लोकांक मेळटात। तशेंच एक लग्ना बेस जोडटना हे व्हंकल आनी न्हवरो ती एकामेकाक भास दितात, उतर दितात। आमी सुखां दुखांत, पिडे शिडेन, भलायकेंत आनी मोरा पर्यंत एकामेकाक विश्वास रावतले म्हणून बसवणी दितात, एकामेकाक विधेय जातात। आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 ते अशें सांगता, भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य। व्हंकल आनी न्हवरो एकामेकाक भास दिवन तें कर्तव्य पाळटात, बसवणी पाळटात। तशेंच भुरग्यांनी बसवणी करूंक ना जाल्यार तांणी बावतिस्माच्या त्या आंगवणे मारिफात ती वडिलांक विधेय जावंक आसा। देखून सांत पावल एका तेंपार क्रिस्तांव विरोधी जावन आसलो, तेन्ना वडिलांक ताणें मान दिवंक ना। दामास्काच्या वाटेर क्रिस्ताक भेटल्या उपरांत तो सगळोच बदल्लो आनी वडिलांक आनी सर्वांक ताणें मान दिलो। आयच्या वांजेलांत आमी पळयता वचपांत पेद्रू म्हणटा, सगळी रात आमी फेसाटल्या, आमी कांय सुदारूंक ना, तरी पूण तुज्या उतराक गौरव दिवन, मान दिवन, तुज्या उतराचेर बरोसन आमी आमचें जाळ देंवयता म्हणटा। तो जेजूक खाल जाता। आपणाक इतले अनुभव आसल्यार तो जेजू खाल जावन, तो जेजूच्या उतराक खाल जावन तें जाळ देंवयता आनी ताका मेळटा कितलो व्हडल्या मापान ताका प्रतिफळ मेळटा। देखून आमच्या जिवितांत आमी जर तर आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक विधेय जाल्यार आमी देवाची बेसांवां जोडटा। प्रस्तुत कुटुंबाचेर नदर घालया। आमच्या कुटुंबांनी वडिलांक मान आसा गे म्हणलें सावल दोस्ता। जायत्या वडिलांनी तांच्या वायट देखी वरवीं मेळाचे जाल्लो मान होगडावन घेतला। भुरग्यांक तिदवोवचें, भुरग्यांक नैतीक शिक्षण दिवचें, भुरग्यांक इगर्जेक आपण हाडचें, हें पुरा आवय बापायनी करिनातल्या वेळी भुरगीं जायती वायट चालीक सांपडल्यान। सोरो पिवन दीस रात झगडच्या बापायन आपल्या पुताक पियेनाका म्हळ्यार जाता गे, तो कित्याक खाल जाता। तशेंच सगळो दीस TV सिरियल पळोवनच्या आवयन आपल्या भुरग्यांक सिरियलां पळयनाकात म्हणून
तिदवंक असाध्य. भुरगीं वडिलांचे आदर्श घेतात, देखून वडिलांनी भुरग्यांक आदर्श जावंक जाय. वडिलांनी भुरग्यांक विधेय जावन जियोवचे आमी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता. विविध गणितांनी जावंक पुरो सामुएल तो विधेय जावन सोम्या आयकता उलय सोम्या आयकता तुजो साकर अशें तो विधेय जाल्लो. आनी जेजू बाळोकी तो नजरेतांत देवाळान चुकून गेल्या उपरांत फाटीं येतना भुरगो जेजू वडिलांक खाल जावन जाणवेन आनी कुरपेन आनी प्रायान वाडलो. म्हळ्यार तो वडिलांक खाल जावन चल्लो. तर आमच्या कुटुंबांनी आसची एकलीं दोगां भुरगीं तांकां जाय आसचें आमी सक्कट दिता, पूण आमकां तांकां विधेय जावंक शिकोवंक आमकां वेळ आसा की तेंच आतांच्या काळार कश्टांचें जालां. आमच्या जल्म जाताना आमच्या वडिलांक मान दिवया.